कांय सहकार सोसायट्यो लोकांक त्रासान घालतात अशें आपल्या नदरेक आयला. सहकार क्षेत्रातलो वेव्हार पारदर्शक आणि विस्वासू करपा खातीर सहकार क्षेत्रातले कांय कायदे बदलपाचे तशेंच वेवहारांत डिजिटलायझेशन हाडपाची गरज आसा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. बट काही आमच्यो सोसायटी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक त्रासानूय घालपाक लागल्या. खूब सोसायटी हांव नांवां घेतलो आसत जाल्यार ती एकदां थोड्या जांक वायट दिसतलें, बट ते सातत्यात आमच्या कडेन फाटल्या फंक्शनाक त्या विजनरीज कॉपरेटिवान पयशे जोडले आनी म्हाका आनी भाऊक थंयसर कितें कितें म्हणपाक आयले ते जशें कितें पयशे आमी घरा येल्या, पयशे येल्या त्या डायरेक्टरांनी घरा कडेन. आतां सहकारांतले कायदे थोडे तोकडे आसा तरी भाऊ सहकार मंत्री जाल्यार फाटले फावटी आमी थोडे कायदे इम्प्रूव केले, आजुनूय कायदे आमी बदल करीत आसा. निश्चितच रित्या नीव रिफॉर्म हाडप आनी डिजिटलायझेशन ही दोनूच सोल्युशन आसा. त्या ती समेस्त सगळ्या गोंयच्या लोकांक आयज आनी एक आव्हान करता, कोणूय सांगता पयशे डबल करता म्हणून कोणाय कडेन पयशे दिवं नाकात. रिसेंटली गजाल 100 कोटी रुपया गोंयचे येले. हांवें सामकें म्हणजे हे कित्याक सांगता हांव, तेंच्यांनी 20-25 कोटीचीच फक्त रजिस्टर्ड केला. तर सहकार क्षेत्राचो पदवी तशेंच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम गोंय शिक्षण खातें चालीक लायतले. शिक्षण खातें हे विशीं काम करता. तरणाट्यांनी ह्या क्षेत्रांत चडांत चड येवचे तशेंच प्रशिक्षीत मनीसबळ सहकार क्षेत्रांत काम करचें म्हूण सरकारान हो निर्णय घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. की आयज पर्यंत सहकार क्षेत्रांत डिग्री किंवा डिप्लोमा डायरेक्ट सर्टिफिकेट कोर्स तशें पळोवंक वचत जाल्यार ना. आमी आतां जे भुरगे ऑलरेडी काम करता मॅक्झिमम जर काडूंक वचत जाल्यार सगळ्यो सहकार सोसायटी म्हणून धरल्यो मोर दॅन 5000 भुरगे, थोडे कोणी ग्रॅज्युएट जाल्या, थोडे 12वी आसा, बट तांकां डिग्री किंवा डिप्लोमा आमी ऑलरेडी म्हणजे इट इज अ करस्पॉन्डन्स, बट ताका एग्जामूय गोंयानूच दिवपाची, तेजी सोय गोंयान दिवपाची आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर ताजे ऑलरेडी सोय केल्या आनी कदाचित फुडल्या 1-2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी अनाउन्समेंटूय करतले. आनी रितसर डिप्लोमा इन कॉपरेटीव किंवा डिग्री इन कॉपरेटीव हाजें सुरू आसा. आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन बाब प्रसाद लोलयेकर ताजेर वर्किंग सुरू आसा. 2 युनिवर्सिटी कडेन आमचो टायअपूय जाला आनी त्या खातीर सहकारान जे काम करता किंवा सहकारान जांकां इंट्रस्ट आसा तांच्यांनी आपल्याक डिग्री आनी डिप्लोमा जर घेवपाचें जालें जाल्यार ताजी सोय येता त्या वर्सांतल्यान आमी करता. ही आयच्या दिसा म्हाका अनाउन्समेंट करता आसतनाय बी म्हाका खूब खोस भोगता. कारण एक्सपर्ट जावप, शिकप, ट्रेनींग, कंटिन्युअसली ट्रेनींग आनी मोटिवेशनाची गरज आसा. जर ट्रेनींग आनी मोटिवेशन नासत जाल्यार वेगवेगळ्या सोसायटींची वाट लागू शकता आनी आमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीन ती एकदां वाट लागतानाय पळयल्या. हांव पळयतालो की गोंयांत वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो 19 तरेच्यो सोसायटीज आसात. म्हणजे सिन्स फ्रॉम द स्टेट कॉपरेटीव सोसायटी टू मल्टीपर्पज कॉपरेटीव सोसायटी हेतून जर पळयत इंडस्ट्रियल कॉपरेटीव आयली, फिशरीज कॉपरेटीव आयली, प्रोसेसिंग कॉपरेटीव आयली, ट्रान्सपोर्ट कॉपरेटीव आयली, ताज्या उपरांत लेबर कॉपरेटीव आयली, जनरल कॉपरेटीव आयली आनी पॅक्स आयल्यो. 19 तरेच्यो सोसायटीज हांवें हावजींग, तुजी पाणी वाटप आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप ह्यो सोडल्या. हांव जस्ट म्हणजे हांव खूब व्हडलो तज्ञ म्हणना, पण हांव एक निश्चित रित्या सांगता, म्हाका खंयसरूय गेल्या उपरांत शिकपाची संवय आहा, समजून घेवपाची संवय आहा. हांव मिल्क कॉपरेटीव सोसायटी पासून पाणी वाटप सोसायटी पर्यंत ह्या सोसायटींक कसो फायदो जाता, कितलो फायदो जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.